का वारी जाते त्या वारीला म्हणजे देवतेचा आशीर्वादच पाहिजे, कारण इतकी लोक एकदम जमून एक विचाराने एकमत जायला. पण ह्या सगळ्या ह्या कमिटी नसून दे, हे कोण भक्त म्हणजे सगळ्यांनी विचार करून जे केलेलं आहे ते व्यवस्थित आहे. त्याच्यामध्ये कोणालाही आरोग्य त्रास होता कामा नये. सगळ्यांना व्यवस्थितपणे ह्या देवाने नेऊन त्यांना आणायला पाहिजे, एवढंच माझी विनंती आहे. आज आमची मोरगावची दुसरी पायी वारी आमच्या या संभाजीनगरसून वयता. आज आमच्या वारीन 120 वारकरी असतात. आमची दुसरी पहिली वारी आमची पांडुरंगान आमकां बऱ्याच लोकांका बऱ्याच भक्तांका त्यांनी बरो आशीर्वाद दिलो आणि जी लास्ट वर्सा आमची 54 वारकरी असलेले, यंदा आमचे 120 वारकरी झाले. भक्ती विठ्ठलाची भक्ती आमच्या अख्ख्या संभाजीनगरात सगळ्यांच्या घराघरात पावपाचो प्रयत्न आसा. तो खरंच डबल जायत चाललेलो आसा आणि फुडें तशीच आमची वारी चालू उरपाची, सगळ्यां बरोबर आमच्या बरोबर जॉईन जावपाची. नमस्कार, रामकृष्ण सगळ्यांका. आम्ही हे मुरगाव वारकरी संस्था दुसरी पायी वारी आमची साड्या वयल्यान पंढरपुरा वयता. पहिली वारी आमची बरी सफल झाली. तुम्ही सगळ्यांनी मिडियांचो कॅप्चर केला, सगळ्यांक खबर आहे की गोंयभर आमची ही वारी बरी फेमस जाल्ल्या. तशीच आम्ही आता ही वारी दुसरी वारी जी तशीच आमची संपूर्ण जाव. सगळ्यांनी आमकां भरपूर आशीर्वाद दिलेले आसा. सगळ्यांची मनोकामना की बरी वारी जावनी. ह्या वर्सा आमचे लोक बरे वाडलेले. गेल्या वर्सा 54 आसले, ह्या फावटी 120 जाल्लेले आसा. आम्ही सगळ्यांका धन्यवाद करता जे कोण आमकां सहकार्य केले त्यांना. वारी आज दुसरी फावट वयता. खरेंच आनंदाची गोष्ट आसा की हे आमच्या ह्या ब्राह्मणेश्वर देवस्थान कमिटीन हे आज तो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आणि ह्या जाणट्यांक 1 लाखाक भाविक ते पंढरपूर वारीक लोक येता आणि ह्या जाणट्यांक हांगाच्यान व्हरप आणि तांकां हाडून परत तांचे स्वाधीन करप फॅमिलीचे, ही खरेंच आनंदाची गोष्ट आसा. अशीच ही फुडल्या वर्सा सुद्दां आयचे जवळ जवळ 150 सुमार लोक जाल्ले आसा. फुडल्या वर्साचे डबल लोक जातले, ही गॅरंटी लावन रामकृष्ण हरी. सड्या वर्सून जी वारकरी वयता हे तेंचे दुसरे वर्स. गेल्या वर्सा बीन आमी पळयला की धाकटे भुरगीं तशी जाणटी जी बायलां आसलेली, हात सुद्दां कोणाचो फ्रॅक्चर जाल्लो ती सुद्दां गेली आणि सुरक्षीत परत येयली. हे फक्त देवाच्या आशीर्वादान ते हे संभव जाता. आणि ह्या वर्सा बीन हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की सगळ्यांची ही यात्रा सफल जावनी आणि देवाचो आशीर्वाद असो सगळ्यांचेर आमचेर आसूनी. देव. नमस्कार. आयज आमच्या श्री ब्राह्मण देवस्थान यांच्यानी ही सेकंड जी वारी आमचे मुरगाव साड्या वरसून सुरू जाल्लेली आसा आणि हे सेकंड इयर आणि हेज्या लागून म्हाका दिसता खूप लोकांचो हातभार लागलेलो आसा आणि सगळ्यांचे अशें सांगलेले आसा ह्या फावटी 120 लोक वयतले. टोटल तांकां आयच्यान 14 दीस लागतले पंढरपूर पावपाक. दे वील बी कवरींग म्हणजे अरावंड एक आमचे 500 किलोमिटर ते सुमार चलत वयतले आणि म्हाका दिसता फक्त देवा कडेन इतलेंच मागता की तांकां सगळ्यांक बरो आरोग्य दी, बरो जशें कितें इतले जाणांची जबाबदारी घेवन. आणि पावसाच्या दिसान तुम्ही पळयता मदीं आमचे सगळे जाण सिनियर सिटीजन्स थोडे जाण आसा, थोडे जाण महिला जी चडान चड भितर पार्टिसिपेट जाल्ले आसा, आमचे युवक आसा. सो एक खूब बरें दिसता. आनंद एक वातावरणूच हांगा एक देव प्रमाणे वातावरण जाल्लेलें आसा. एक देवाचेर जो विश्वास धरून आयज लोक फुडें चलले आसा, बरें दिसता. आणि हांव फक्त देवा कडेन इतलेंच मागता सगळ्यांक बरो आरोग्य दी. आयज तुमी हांगा पळयता आमच्या मदीं एक माऊली हांगा उपस्थित आसा. सो गेल्या वर्सा जेन्ना ते वारी घेवन पंढरपूर गेले तेन्ना तो कंटिन्युअसली चलत पंढरपूरसून आमच्या वांगडा परत येयला. तो हांगाच आमच्या देवस्थाना बरोबर आसा आणि ते आमच्या लोकां बरोबर आसा. आयज तो परत तयार जाल्लो आसा आता वयपाक वारकरी वांगडा परत वयपाचो तेणे निश्चय केलेलो. सारको तो उमेदीन आसा म्हाका दिसता. ताका आमी सगळे माऊली म्हणटा. सो असो आमच्या भितर एक तयार जाल्लो आसा. सगळ्यांक परत एकदा शुभेच्छा दिता. यांच्या खातीर ह्या माऊली खातीर आमची वारी ही समस्त गोंयभर पसरली आणि सगळ्यांकडे खुबशा चर्चा जाल्लेली आसा. त्यामुळे ही गेल्या वर्सासून ह्या हांगासरच म्हणजे ह्या मंदिरानच रावलेली आसा माऊली गेल्या बरोबर. आणि आता ही वारी रेडी आहे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.